सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, आमी तुका वाकाणटाव. पातकान गायाळ जाल्ल्या मनशांक आपलें रगत वारोवन एकठांवचे खातीर आनी एकाच इंडान एकठांवून एक गवळी कसो तांकां सांबाळूंक आनी तांचो परामोस करूंक तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. देखून सर्वेस्परा आमी तुजे कडेन मागतांव. तुजीं भुरगीं तुजेर विस्वास दवरून हांगा चलून आयल्यान आनी ह्या खुर्सा मुळी आपली मागणी तांणी भावार्थान घाल्यान तांच्या गोरजांचेर तुजे कोणवालायेची दिश्ट घाल. तांचे कोश्ट तूं हळू कर. तांच्या गोरजांक तूं पाव आनी ह्या तुजेशी चोडटल्या दुंपाच्या पोरमोळान तुज्या पुतान खुर्सा वरवीं जोडलेले सोडवणेचो तांकां फोळ लाबय. हें आमी मागतांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
তোর সঙ্গে জেরুজালেম बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमया येशू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सोबे आसूं. मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो, कोरेस्माच्या काळान आमी भितर सरल्या आनी आयज पिराजीत काळाचो पयलो आयतार आमी समोरुमता. आनी ह्या उत्सवीक वर्सान हो कोरेस्माचो काळ आमकां जेजूच्या पाटलावदारांक खेरीतूच म्हत्वाचो काळ. ह्या उत्सवीक वर्सान फ्रांसीस आमचो पाप साहेब आमकां बोरवाशाची यात्रेकारां कशीं जियोंक उलो मारता. आनी देखूनच ह्या आयचे चलपाचे भावार्थाचे यात्रेक व्हरता बरीत विशय विंचून काडला. बोरवाशाची यात्रा चलुया, शुभ वर्तमानांची परगटणारां जावया. जेजू बोरवाशाचो यात्रेकार कसो ह्या संवसारान चल्लो आनी खेरीत भाशेन आमची सोडवण करूंक आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली सोडून देवीक जिविताचे भागीदार करूंक कश्टांची वाट तो चल्लो. खुरीस घेवन कालवार दोंगराची वाट ताणें तांकून खुर्साचेर आपल्या जिविताचें समर्पण करून खरो बोरवासो फांकयलो. शुभ वर्तमान ताणें परगटलें. ह्याच मनान आमचे कोश्ट जेजूक भेटोवन मागणें करून पिराजिताच्या मनान आयज आमी ही बाबार्थाची यात्रा चल्ल्या. एक और बोर परम संस्कारा मुखार आमचें जिवीत देवा मुखार आमी दवरलां. आनी ह्या वेळार ह्या मिसाचे भेटेन जेजूच्या मरणा पुनर्जिवनपणाचो गूट भोगतीन समोरुमतना हें देणें आमकां सगल्यांक आनी आख्खे गोंयचे पवित्र सभेच्या वांगड्यांक आमी मागुया. ह्या पिराजीत काळान आमचें जिवीत आमी सोडून आमचें जिवीत आमी न्हू सोडून आमचो भावार्थ आमी खोलावंक, आमचो बोरवासो आमी फुलोवंक आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन, भाग्योंत जुझेवाजा भाशेन आमी बोरवाशाची किरणां जावंक आनी शुभ वर्तमानांची उर्बे बरीत परगटणारां जावंक ह्या मिसान देवाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया. आनी हे बाबार्थाचे दोबाजीक समोरुमणेक तयार जावंक आमच्या जिवितान पातकाचो आनी आपलेपणाचो काळोख आसा म्हूण ओळखून खालतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागूंक आमी तयार जावया.
सोगली सांगाती देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्या उचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ मोसो अपराध, ओ मोसो अपराध, ओ मोसो बोड अपराध. ह्या बसोत बागिमोन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. Pratuja. Sorginच्या बापा, पवित्र आत्म्यान बोल्लोलो तुजो पूत जेसू स्नान घेतोच ओरोण्यान गेलो. थंय 40 दिसांच्या उपासान आनी देंवचाराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो सोयतिवंत जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेन दोणवण करूंक आनी देंवचारा लागीं झुजूंक आपयताय. हे परिक्षेन आमी तुका विस्वाशी रावूंक आनी जैतिवंत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्यांचें आमकां बळ दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. देवान आपलें उदारपण आमकां दाखयलां आनी आमची यात्रेंत आमकां सांगात केला हाचो उगडास दुसरे समृद्धीचें पुस्तक करता. ताचेच जिविताची यात्रेंत देवाचें उतर सोत मानून वेव्हारांत घालून बागेंत पावलू बोळ करता जाल्यार शुभ वर्तमानान जेजूच्या ओरोण्याच्या यात्रेचें पैण आनी जैत स्पश्ट करता. देवा उतरांतल्यान बोरवशाचो संदेश चितान आयकुया. दुसरे सुमृतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेस आपले पोरचे कोडे असो उलयलो. उपरांत याज्ञीक तुज्या हातांतलो पांटुलो घेतलो आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचे वेदी मुखार दवरतलो. उपरांत सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तूं अशें उलयतलोय. म्हजो बापूय जावन आसलो एक आरामेकार आनी गांव नासतना हांगा तुंय तो भोंवतालो. तो इजिप्ताक गेलो आनी तुंय आपणा बरोबर ताणें थोड्यांच मनशाक व्हरूंक एक पोरको मनीस कसो आपलें बिराड केलें. आनी तुंय
त्या मनशांची संख्या वाडोन गेली आनी ती एक व्हड पोदवेदार आनी अगणीत पोरसां जाली. इजिप्तकारांनी आमकां बरे भाशेन वागयली ना. तांणी आमकां त्रास दिले आनी आमकां चाकरां केलीं. मागीर आमी सर्वेस्पराक आमच्या पुर्वजांच्या देवाक उलो मारलो आनी सर्वेस्परान आमचो उलो आयकलो. आनी ताणें आमचे दोग दोग कोस्ट आनी गुलामपण पळयलीं. तेन्ना सर्वेस्परान आपले पोदवेन आनी बोळान आनी व्हड भिरांतींची ओचोरयां आनी अजापां करून आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं. आमकां हांगा हाडून हो देस ताणें आमकां दिलो. ह्या देसांत दूद आनी मोव व्हांवतात. आतां सर्वेस्परा, जी जमीन तुवें म्हाका दिली तिचें पयलें फळ हांव हाडटां. आनी तुमी तें फळ सर्वेस्परा तुमच्या देवा मुखार दवरतल्यात आनी ताचे मुखार तुमी सोरपोट पडटल्यात. देवाचें उतर हें.
भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, समूद कितें शिकयता? सोप म्हणजे आमी पोरगोट केला त्या बाबाटाचो सोप तुमकां एकदमच लागीं पावला. तो तुमच्या ओंटांचेर खेळटा आनी तुमच्या काळजांत रिगला. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो जिवंत केलो म्हूण काळजांत थावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातोलें. काळजांत थावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओटांनी उचाशी सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं कधीच लोचेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रेक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतोल्या सोमेस्तांक पावोवंक खूब ग्रेस्त तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. देवाचें उतर हें. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. मुंड्याच बोरविनो पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Survispor तुमचे सोवे आसूं. लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू जॉर्दनातावन परत आयलो आनी आत्म्यान ताका ओरवण्यांत व्हेलो. थंय 40 दीस भर देंवचार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसा पोटी ताणें कांयच केलें ना आनी ते दीस जातूच ताका भूक लागली. देंवचारान ताका म्हणलें, तूं तर देवाचो पूत, ह्या फातरांक उंडो जावंक आज्ञा कर. पूण जेजू ताका असो परतीपाळ केलो. पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा तें हें, उंडोच खावन मनीस जियेना. उपरांत देंवचारान ताका एका उंच जाग्यार व्हेलो आनी एकेच घडये भितर ह्या संवसारांतलीं सगलीं राज्यां ताका दाखोवन म्हणलें, ह्या सगल्या राज्यांची पदवी आनी मोहिमा हांव तुका दीन, कित्याक हें सगलें म्हजें स्वाधीन केलां आनी म्हाका कशी आसा ताका हांव तें दितां. तूं म्हज्या पांयां पडशी जाल्यार हें सगलें तुजेंच जातलें. तेन्ना जेजून परतीपाळ करून म्हणलें, बरयलोलें आसा, तुज्या सर्वेस्परा देवाक तूं नमस्कार करतलोय आनी ताकाच तूं बोजतलोय. मागीर देंवचारान ताका जेरुसलेम व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कोळसार उबो करून ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार हांगा तावन सोकला उडी मार, कित्याक बरयलोलें आसा अशें, तुजो सांबाळ करूंक तो आपल्या दुतांक तुजे विशीं आज्ञा दितलो. आनी आनीक एके सुवातेर तुजे पांय फातराक
आडोळ ना जावंक ते तुका आपल्या हातांनी उखलून दवरतले. पूण पोर्तिपाळ करून जेजून म्हणलोलें आसा, सोर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करूं नये. आनी सगल्या बासांनी ताका नाडल्या उपरांत देंवचार नेमलोलो वेळ पावसोर ताचेर सोरशिल्लो कोड सोरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या भाव भयणीनो, एका रस्त्याचे देगेक दिसा दिसपोटी दोग भिकारी आसताले. तांचे मदलो एकलो कुड्डो, ताका दोनूय दोळ्यांनी दिसनासलें, आनी दुसरो तोंटो, ताका दोनूय पांय नाशिल्ल्यान ताच्यान चलूंक नजवासलें. आनी दर दिसाकूय कोण तरी एक बऱ्या मोनाचो मनीस हे दोगूय भिकाऱ्यांक ह्या जाग्यार हाडून सोडटालो आनी दीस दारेर पडटोच तांकां परत व्हरून तांच्या ठिकाणार पावयतालो. अशेंच एका दिसा ते भिकेक बशिल्ले आसतना सांज जायत आयली. दीस दारेर पडलो, पूण ह्या बऱ्या मोनाच्या मनशाचो पत्तोच नासलो. आनी तेन्ना कांय वेळ ह्या दोगूय भिकाऱ्यांचेर आकांत आयलो. आनी अशें येवजीत आसतना कुड्डो आशिल्लो ताणें तोंट्याक अशें म्हळें, पळय, आमकां आज आमच्या ठिकाणार पावोवंक कोणूच ना. आमी अशें करुया, तुका पांय आसात, तुज्यान चलूंक जाता. म्हाका कुड्ड्यान ह्या तोंट्याक अशें म्हळें, तुका दोळे आसात, तुका दिश्टी पडटा. म्हाका दिश्टी पडना, पूण म्हज्यान चलूं येता. आमी अशें करुया, हांव तुका म्हज्या भुजांचेर व्हरतां आनी तुका दिश्टी पडटा म्हणसर तूं म्हाका ही वाट दाखय. खंय कोंड आसा, उजव्यान वचूंक जाय, दाव्यान वचूंक जाय, तें म्हाका तूं सुचय. अशें केल्यारूच आमी आमच्या ठिकाणार पावतले. आनीक दिश्टी पडनासतल्या मनशांकूय ह्या आपल्या तोंट्याक आपल्या भुजांचेर घेतलो आनी तोंट्यान ताका चलत चलत खंयचे दिशेन वचचें, खंयची वाट धरची तें दाखोवळ केलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे घडणेंत आमी 3 वस्तू पळयता. पयले सुवातेर ह्या दोगांय मनशांनी आपणा भितर आशिल्लें उणेपण ओळखून घेतलें. दुसरे सुवातेर तांणी यात्रा चलूंक एकामेकाचो सांगात घेतलो. आनी तिसरे सुवातेर एकामेकाचेर बरो वासो येवन ते दोगूय आपल्या ठिकाणार पावले. आयचे समोरमणेचो विशय, बरोवाश्यान यात्रा चलुया, शिव वर्तमानाची परगटणारां जावया. हें वर्स उत्सवीक वर्स आनी ह्या वर्साचो विशय आमी सगळीं जाणां
बरो वाशाची यात्रेकारां. आनी ह्याच विशयाचेर आदारून आमच्या पाप साहेबान ह्या उत्सवीक वर्सा आनी खास तरेन ह्या प्राचीत काळाक आमकां एक बेस बरो संदेश दिला. आनी ह्या संदेशान ही आमची यात्रा करतना आमी कितें करचें हाचेर ताणें भर घाला. हो ताचो आख्खो संदेश आमी 3 भागांनी आमच्या नियाळाक देवाच्या उतराच्या आदारान आटापूं येता. पयले सुवातेर आमचो पाप साहेब आमकां उलो मारता आमचेच भितर आमी ही यात्रा चलोवंक. जर्नी विथीन आवर सेल्व्स. ह्या संदेशान तो म्हणटा आमी जण एकल्यान आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करची. ह्या प्राचीत काळांत आमचे भितर कितें ओगुणी आसा तें जाणून घेवचें आनी सुगुणी तें वोपूंक आमी आमचीं पावलां मारचीं. आयचें पयलें वाचप दुसरे सुमोर्तीच्या पुस्तका वेलें. आनी थंयसर इस्रायल पोरजेच्या पुर्वजांची खबर आमकां मेळटा. हे पुर्वज कोनिश्टायेक सांपडलोले तेन्ना तांच्या जिवितान वायट भितर सरलोलें तेन्ना ती सर्वेस्परा देवाक उलो मारतात. आनी असले परिस्थितींत सर्वेस्पर देव तांचें रुदन आयकता, तांचें मागणें आयकता आनी तांकां एक सुरक्षीत जिवीत तो फावो करता. आमच्याय जिवितान जेन्ना आमच्यो अडचणी, आमचे ओगूण, आमचे वायट सोयो आमी ओळखून घेता, सर्वेस्परा देवाक आमी उलो मारता, तेन्ना सर्वेस्पर देव आमचे मागणें आयकता, आमचें जिवीत बरो वाशान भरता आनी आमकां नवो मार्ग दाखयता. दुसरी वस्त आमचो पाप साहेब आमकां म्हणटा जर्नी विथ अदर्स. आमी दुसऱ्या बरोबर ही यात्रा करची अशें तो आमचे कडेन मागता. आमी उत्सवीक वर्सांत आसा आनी खेरीत भाशेन आमकां एक चीट दिवन कोण परी आमी समाजाचे देगेक आशिल्ल्या बरोबर चलूंक जाय. जांकां भायर आयल्यांत तांकां वेंगोवंक जाय ताचो आमकां पाप साहेबान उगडास केला. आयचें दुसरें वाचप भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें. आनी थंयसर ह्या वाचपाच्या शेवटाक भाग्योन पावलू आमकां एकचाराचो संदेश दिवन अशें म्हणटा, आतां तुमचे मदें जुदेव ना, ग्रीक ना, आमी सगळीं सोम्या सवें एक. आनी ह्या कारणा पासत आमी सगळ्यांनी कसलोच भेदभाव करिनासतना यात्रा एकामेका सांगाता, अदी करून जांचो बरवासो बिगडला तांच्या सांगाता करूंक ह्या प्राचीत काळांत आमकां एक करीत आव्हान. आनी तिसरी वस्त आमचो पाप साहेब आमकां म्हणटा ती म्हळ्यार जर्नी विथ होप. यात्रा करतना आमी बरवाशान करची. आनी कितें आमकां बरवासो दिता काय आमचे यात्रेंत आमी पवित्र संस्कारा मुखार मागणें करतना उगडास केला. स्तोत्र 119 वोळ 105. तुजें उतर म्हज्या पावलांक उसवाड. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता जेजू अरण्यांत ही 40 दिसांची यात्रा सुरू करता. आनी यात्रा चलतना ताळण्यो ताच्या जिवितान येतात. आनी ह्या तिनूय ताळण्यांचेर आदल्या कराराचो पवित्र पुस्तकाचो आदार घेवन जेजू जैत मेळयता. भाव भयणीनो, आमचे भितर ही यात्रा करतना दुसऱ्या सांगाता आमी ही यात्रा चलतना जायत्यो आगोडायो येतल्यो, घडये जायत्यो ताळण्यो आमच्या जिवितान भितर सरतल्यो. देवाच्या उतराचो
आदार घेवया. देवाच्या उतराचो आमी उजवाड घेवया आनी हे भाशेन हें उतर आमचे भितर बरो वासो अदीक किल्लावून आमी दुसऱ्यांकूय बरो वासो दितलीं मनशां जावंक वावरुया. आज हांगासर आमचे मदें जायत्या तोरणाट्यांचो आस्पाव आसा आनी आमचो आदलो पाप साहेब आतां बायग्योन जुआंव पावल दुसरो एक पावट तोरणाट्यां कडेन उलयतना अशें म्हणटालो, माय डियर फ्रेंड्स, इन यू आय सी द होप ऑफ द चर्च. तुमचे सवें हांव पवित्र सवेचो बरो वासो पळयतां. अपुरबायेच्या तोरणाट्यानो, तुमचे सवें आज तुमचें कुटुंब बरो वासो पळयता. तुमचे सवें आज समाज बरो वासो पळयता आनी तुमचे सवें आज पवित्र सभा बरो वासो पळयता. हें वरोस आमकां उगडास करता. बरो वासो आमकां फटयना. हें सोत तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या समाजांत आनी तुमचे पवित्र सभेंत सदांच जिवें दवरूंक तुमचे प्रयत्न जावं दी. आमचो आस्कारी बागयोन जुझेवास आनी ह्या जाग्या थंय ताचो केरीत संबंद आसा. तोय बी एक यात्रा चल्लो, दुसऱ्यांच्या सांगाता चल्लो, दुसऱ्या धर्माच्या मनशां बरोबर चल्लो, गरजेवंतां बरोबर चल्लो आनी हे भाशेन आमकां ताणें एक व्हड देख दवरली. आमचे यात्रेंत आमी आमकां आनी दुसऱ्यांक बरो वासो दिवंक ताची देख दोळ्या मुखार दवरून ताची विनवणी आमकां मागून ह्या मिसांत आमी कोतकोत्यान वांटो घेवया. सोगलीं उबीं रावुया. प्रितीच्या बापां भयणीनो, कोरेस्माचो काळ खेरीत भाशेन आमी आमच्या बावतिस्माचो उगडास करूंक आमकां आमंत्रण करता. आमच्या बावतिस्मा वरवीं जेजूचे पाटलावदार आमी जावन आमची बावडताची यात्रा आमी सुरू केलेली. आयज ह्यो बावतिस्माच्यो बासावण्यो नव्यान करतना आमची यात्रा आमचेच भितर करून आमचें जिवीत नवसोरायतल्या. आमची यात्रा एकामेकाच्या सांगातान आमी चलतल्या आनी आमची यात्रा करतना देवाच्या उतराचो उजवाड आमी सोदतल्या म्हूण ह्यो बासावण्यो करतना देवाक आमी पास दिवया. बाबा भयणीनो, देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशीं जियोवचे खातीर तुमी पातकाक पाठ करतात. पातकाची गुलामां तुमी जायना जावच्याक खोटेपणाच्या फुसलावण्यांक तुमी पाठ करतात.
सोयतनांग पातकाच्या बापायक तुमी पाठ करतात सोर पोदवेदार देवा बापाक स्वर्गा आनी प्रितुमेंच्या रोचणाराक तुमी सोत मानतात जेसू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारये थावन जल्मलो ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सोत मानतात बापा आनी पुता थान उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सोत मानतात कातोलीक पवित्र सोबेक भोगतांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें पुनर्जिवंतपण आनी सासणांचें जिवीत तुमी सोत मानतात ओ आमचो भावार्थ होच आख्खे पवित्र सोबेचो भावार्थ तो उचारूंक आनी ताचे पोरमोणें जियोंक आमकां ओडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ता वरवीं भावां भयणीनो आतांच उसारलेल्या भावार्थाच्या उजवाडान आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताचीं पावलां मारून बोरवाशाचो पोरजोळ आमी फांकोयतल्या आनी शुभ वर्तमानांची पोरगोटणारां कशीं आमी जियेतल्या जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां चड गरज तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी खालतीकायेन आनी विस्वासान बाबा मुखार आमी दवरुया आपल्याच व्हडपणाचेर पातयेवन आनी पातकी चाली वरवीं देवाची ओत्मीक गिरेजकाय नाकारून आनी पवित्र सभा आनी तिचे शिकोवणेक पोरो घालून पयस गेल्ल्या बाबा भयणांक देवाची काकलूत बोगसणें आनी कुरपा उक्ती करूंक आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांक बापाचो उजवाड मागुया आमचो पाप साहेब फ्रांसीस पिडेक लागून हॉस्पिटलांत कोश्टवता हे ताचे पिडेंत देवाचो आदार बोल आनी पेकोवणी ताका मेळूंक आनी ताची बिगडलोली भलायकी नवसरूंक आनी बरी भलायकी फावो जावंक देवा लागीं मागुया राजकीय मोलार आनी राजकारणीक फुडाऱ्यांनी आपली पदवी देवा थान आयल्या म्हूण वळखूंक मनशाचे सेवेक आपली सत्य वापरूंक बरें मन तांकां मागतना आमचे मदें गंभीर मुद्दे देखीक डबल ट्रॅकिंग म्हादय न्हंय कोलसो भुटानी प्रोजेक्ट्स ह्या असल्या वायटांचेर निशेध मारूंक आनी लोकांचे उदरगती खातीर वावरूंक बापाचे बोल मागुया ह्या प्राचीत कालांत आमची यात्रा बोरवाशाची जावंक आमकां वाटेर मेळटल्या कसल्याय आव्हानांक मागण्यान आनी भावार्थान फुडो करून चोयतीवंत जावंक आनी अशें मेळ्ळोलें जैत दुसऱ्यांकूय पोरगोटूंक आमकां बापाची कृपा मागुया जायतीं आमची बाबा भयणां वेगवेगळ्या मारेकार पिडेक लागून कोश्टवतात आपल्या कोश्टांचो भार देवाच्या हातान घालून बोरवाशान देवाची पेकोवणी तांकां मेळूंक
आनी आमी हांगा हाजीर आसलोल्यांक देवाची उपोट बरेपणा फावो जावंक बापाचो आदार मागुया. भोव दोयाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी तुजे मुखार उचारून दवरल्यान साहित्य आमकां जोण एकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसलेले सगळे आवंडे, सगळे हुस्के, सगल्यो गरजो आमी ओगेपणान तुजे मुखार दवरता. विस्वासान केलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार बापा तुज्या बोलेपणान ती आमकां फावो कर. ही आमी मागतांव त्याच तुज्या पुनर्जिवन जाल्ल्या पुता वरवीं.
मोशा बाबा भयणीनो हे मोशें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भविष्यवेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पोदवेदार आनी भोव काकलुतसार देवा, बोलिश्ट बावल्यान ओजापां विस्मितां करून तुजे पोरशेक तुवें इजिप्तांतली दोयेन सोडयली आनी दूद आनी मोव व्हांवतल्या देसान तिका पावयली. तुज्या दोयाळ मोगाच्या उदीक व्हडा ओजापान तुवें आमकां पातकांतलीं सोडयलीं आनी तुजें देवीक जिवीत आनी मोग व्हांवतल्या देसान पावयलीं. हे तुजे उपकार आठोवन आमचीं दानां तुजे मुखार आमी हाडटांव आनी तुजें संपूर्ण वंदन करूंक तीं तुका भेटयतांव. बोलेपणान तीं तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची भूक आनी तान बागोयनासतना ताणें आमची 40 दिसांची भोगती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विल्या सोरपाचे सगळे फास काडून उडोवन खोटेपणाचें आमटें पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्कांचो गूट फावो त्या मनान समोरमून ह्याच पास्कान आनंदान आमी सासणांक वांटो घेवंक पावतल्यांव. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासा कोरात. गायन करून आमच्या बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. बापा, जेसूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. किरीत भशेन हांगा जमलेल्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचेर, याज्ञीक भावांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. थोड्यां लागीं जावंक नात मागणी बरोवन धाडल्यान पिडेंतली सगल्यांक तांकां बरी कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती बेगीन तुजे तिच्या पुती बेगीन धर्म दुदां बेगीन तुजे वास आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्यास जेसू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनां. मोठ्या बाबा भयणीनो, जेसून आमकां शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचे प्रार्थन म्हणून आमच्या सोर्गींच्या बापाक उलो मारतना आमी सदांच ताचेर बावाड दवरतले आनी बावार्थाची वाट चलून आमच्या जिवितांतल्यान बोरवांशाची यात्रेकारां जातल्या म्हूण बरोबर बापाक भास दिवया. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडूंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पोतवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
सोर पोदवेदार आनी सासणांच्या देवा, जेजू आमचो सोरमुंडार आनी स्वर म्हूण काळजांतान सोत मानून आमी ओंटांनी उचाल्ला. ताच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां गुलामपणांतली सुटोवन तूं बोगसणे आनी सासणीक जिवीत दिताय म्हूण बाबार्द धरून वेगवेगळ्या दोंद्या बेसांची आनी वेगवेगळे स्थिती गोतीची जावनूय एका मनान आनी काळजान ह्या सोडवणेच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं हो पिराशीत काळ सुफोळ करूंक आमच्या सोरमुंडाराच्या सुबाम देण्यांनी आमा सोमेस्तांक बोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मातशी बस. मोगाच्यानू दोन प्रांतीक गौळीक संचलय आयच्या दिसा आनी सादारण उत्सवीक समारंभ मनान दवरून कुटुंबांनी उत्सवीक खुर्साची भेट आनी समुदायांनी खुर्साची वाट ह्या माताळ्या काल पुस्तिकेचें विमाचन करतात. मागता आमच्या आर्चबिस्प फिलिप नेरी कार्डिनल फेर्रांव आनी आदारी बिस्म सिमियांव प्युरिफिकासांव फेर्नांदीस हांचे लागीं मुखार येवन पुस्तिकेचें विमाचन करूंक. देव बरें करूं. हे पुस्तिकेची प्रती आज न्हय पूण फाल्यां तावन लायट हावस मारगांव, सेंट पॉल पेंजीम आनी म्हापसा पास्टल सेक्रेटरीएट ऑफिस आनी इन्स्टिट्यूट पियेदाद पेंजीम हांगा विक्रेक मेळटल्यो. सिमांव सिरेनकाराक वेतीक दवरलो आनी ताणें जेजूच्या खुर्साक खांद मारलो. ही बाबार्ताची यात्रा करूंक आमी जायत्यांक उलो मारलो आनी ताणें आमचो उलो साकार केलो. देखून पयले सुवातेर बाबार्ताचे यात्रेचे निमंत्रक, उपरांत सांकवाळचे विगार आनी शेवटी आर्चबिस्प साहेब उपकारी भावना उद्गारतले. आमी यात्रेकारां बोरवाशाची, चलता वाट खुर्साची, पेटून दिवली आमच्या बोरवाशाची, मागण्यांत गुंथांव भावना उपकारी काळजाची. भोव पवित्रेत्वेक देवाक दिनवासता. भोलाकीचे सायबणीक फुडें घालून वरोसभर ही बाबार्ताची यात्रा फळवंत आनी मांडावळीची जावंक आमकां बरी बूद आनी जाणवाय दिल्ले खातीर हांव देवाक मोहिमा दितां. आमच्या कार्दियाल साहेबाक, भोव मनीस फिलिप नेरी फेरांव आनी आदारी बिस्म साहेबाक, भोव मनीस सिमियांव प्युरिफिकासांव फेर्नांदीस तांच्या मार्गदर्शना खाल ही यात्रा जाल्या. आमचे दोगूय गवळी आमच्या उस्क्यान बोल्लेले. ते आयज वारादाच्या यात्रेकारां बराबर बांबोली खुर्सार तावन पादयात्रा वो चलून ते आयल्यात.
तांचे आमी आभारी. तशेंच विगारवार विगार जनरल फादर जुझे रेमेदियूस फेर्नांदीस ताचेय बूध दिनार आनी मागण्यांचो तेंको ताणें आमकां दिल्ले खातीर ताकाय आमी दिनवासता. सगळे तुमी आमचे यादनीक भाव मोगाचे, तुमी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक तुमी आयिल्ल्या खातीर, तशेंच मोठवाशी भावा भयणी खातीर आमी तुमचे आभारी. सरकारी खात्यांत आनी अधिकाऱ्यांकूय आमचे दिनवास. PWD डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, फायर इमर्जन्सी सर्विसीस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस तांचे फुडारीपणा खाल वावुरतल्यांक SP साउथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा, PI वास्को आगासाई वेर्नाम आनी सगळे पुलिसांक जाणी हो आयचो समारंभ वेवस्थपणीन जावंक सगलो आदार आनी सहकार आमकां ताणें दिला. आमी तांचेय उपकारी. फादर केनेथ टेलिस ह्या गांवचो पादविगार आनी ताचे कूर फादर पीटर ब्रिटो आनी फादर रॉबलन मास्कारेनस हांकांय आमी दिनवासता. तांणी सुरवात ते शेवट मेरेन आपलो सगलो तेंको आनी सहकारूय आमकां दिलो. आयची पवित्र मिसांत आमकां सगल्यांक कोतकोतीत भावार्थान वांटो घेवंक भाव अविनाश फेर्नांदीस हाच्या संगीत पंगडाक आमी केरीत भाशेन दिनवासता. तुमी स्वादीक ताळ्यान आनी मधुर संगीत वाजून देवाक वाखाणूंक आमकां सगल्यांक तुमी आदार दिलो. देवान तुमचेर बेसांव घालूं. पवित्र मिसाची भेट समारंभांक ही वेदी एकमतीन तयार केल्या आनी सोबिताय सूर गायल्या. फादर एड्रियन फुर्तादो तशेंच आमचे व्हॉलंटियर्स न्हेसून आसात. तांणी जी टी-शर्टां घातल्यांत हिरव्या रंगाची ती फादर एड्रियनान केल्यात. ताका आमी शाबासकी दिता आनी ताका आमी दिनवासता. आमचे 5 केंद्राचे पादविगारांक अदीक करून तांचे कुरांक आमी तांकां दिनवासता. वाटेर येतना तुमी घोडे पळयले आसतले जायते पोस्टर्स लायल्यात. सुरवात आमी चलूंक सुरवात दितनाच कुरीस तुमी घोडे पळयला आसतलो. हे सगळे आमचे पाद्री भावांनी पातकुरांनी केलां. सगल्या पातकुरांक आमी दिनवासता. तशेंच जुबिलेट, वेलसांव, हॉटेल क्विनी, शिला रेस्टॉरंट आनी बादींतले कुर्साचे कमिटी, लिब्रामेंत कपेलाचे कमिटी, पेट्रोल पंप गोवा वेल्या तांणी सगल्यांनी केल्ल्या आदारा पासत हे आमचे भावार्थाचे यात्रे खातीर भावा भयणी खातीर केल्ल्या खातीर आमी तांकां दिनवासता. सेंट लूक गिल्ड आनी नर्सीस गिल्ड हे दोतोरांनी आनी नर्सांनी फादर जॉर्ज फेर्नांदीसाच्या मार्गदर्शनान खाल बरो वावर केला. सगळे आमचे दोतोरांक आनी नर्सिसांक आमचे दिनवास. यूथ डायरेक्टर फादर ब्लेज तांणी सगळे गोंयच्या तरणाट्यांक एकठांय केल्यात आनी ताचे फुडारीपणा खाल आमच्या तरणाट्यांनी जिन्सां तरेचो बरो वावर मोगान केला. हांव तांचे आनी समेस्त सगळे तरणाट्यांचे आभार मानतां. भितर सरतना तुमी जेजूच्या कोश्टांच्यो इमाजी आनी कांय देखावे पळयल्यात. हे सगोट तयार केला आगाडी बोड्डा भाव जोएल आनी ताचे सांगाती यूथ इन जनरल हांव म्हणटालो ह्यो असले तरणाट्यांनी. तशेंच आसोलनाचे कंफ्रात भाव, कोन्सुवा फिरगोजकारांचे तरणाट्यांनी, वेर्ना फिरगोजीचे तरणाट्यांनी आनी पाड्डेच्या गांवच्या फिरगोजकारांनी तांणी हो बरो वावर हांगासर दाखोवन दिला. जेजूचे कोस्ट, जेजूचे दुमाडे हांगासर तांणी हे देखाव्यांतल्यान
हे इमाजींतल्यान दाखोवन दिला. तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्यान विसरूंक जायना फादर फेलिक्स लोबो वर्साचे वर्सा चाव तयार करपाचो सगलो भार ताणें आपल्याचेरूच घेतलो हेवूय वर्साक. तशेंच आमकां क्रॉसबान भेटयल्यात मारियो वालादारीस रॉयल फूड्स प्रोप्रायटर. तांकां आमी किरीत भाशेन दिनवासता. ताका बरी भलायकी मागता आनी ताचे धंद्याचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. भावार्थाचे यात्रेची माहिती वितरावंक तोकोस घेवन वावुरला डायसिजन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन मिडिया हाचो डायरेक्टर फादर बॅरी. ताच्या आनी तांच्या सांगात्याक वावुरलेल्या सगळ्या फिरगोजांनी भावार्थाचे पादयात्रेची लायव्ह माहिती सगल्यांक सोंपेपणीन पळोवंक मेवली. हांगा भावार्थाचे यात्रेन संबंदान घडटलें तें वितरावंक जायते मेरेन ताणें पावयलां. तांकां आमी किरीत भाशेन दिनवासता. सगळे TV चॅनल फुडाऱ्यांक आमी दिनवासता. LED स्क्रीन्स भियातो जाचे वरवीं आमकां सगल्यांक उदीक पळोवंक आनी दिसूंक सोंपें जालां देखून भियातोकूय आमी दिनवासता. आवाजाची बरी वेवस्था केल्या दर्शन बाबाक. तशेंच पेंडॉल घातला थॉमसन बाबाक. तांचे वरवीं आमकां मिसांत वांटो घेवपाक सोंपेपण मेवलां. आमचे दिनवास तांकां. म्हज्यान विसरूंक जायना सांकवाळचे फिरगोसकारांक जायतो बरो वावर ताणें केला. पुलिसां बराबर पार्किंग अरेंजमेंट करूंकूय ताणें जायतो तेंको आनी आदार ताणें दिला. कोणाचेंच नांव घेनासतना हांव सगल्यांक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेच बराबर सांकवाळचे सिस्टरी आसात, माद्री भयणी आसात, होली फॅमिली SFN तांकां आमचे किरीत दिनवास. फादर लिगोरीन म्हजो पादविगार बाणावलीचे फिरगोसकारांक घेवन, लोटलेचे फिरगोसकारांक घेवन आनी पाड्डेचेय फिरगोसकारांक घेवन माटवांतली आनी माटवा भायली बी मांडावळ ताणें बरे तरेन केल्ल्या खातीर ताकाय आमी दिनवासता. रायतूरचे सिमनारींत तेर्साची मांडावळी ताणीं केल्या आमचे सिमनारिस्तांनी. आनी तशेंच पास्टरल इन्स्टिट्यूट ह्या आकारणीच्या घरांतल्यान प्रधान सेवकांनी कुर्साची वाट तयार केली. फादर कांदिदो आनी फादर दोनाताकूय आमी दिनवासता. आयचो सेवा धर्माचें सूत्र संचलन केलां फादर आल्फोन्सो मेनोनसान. ताकाय आमचे दिनवास. नागवा फिरगोजीचे वेदी सेवक तांकां आमी दिनवासता. म्हजे कमिटीचे मेंबरांक सगल्यांक काळजाची कोलायेंसान तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. उमेदीन उर्बेन आपयल्ले वेळार ते आयल्यात आनी ती जबाबदारी तांणी घेतलेली बरे तरेन पाळले खातीर कमिटीच्या मेंबरांक एक एकल्याक देव बरें करूं म्हणटा. शेवटी तुमी व्हडे संख्येन हे भावार्थाची यात्रेंत वांटो घेवंक खूब त्याग आनी सॅक्रिफायस करून तुमी आयली. हे तरेन ही भावार्थाची यात्रा जोैतिवंत जावंक पावली. तुमकां दिनवास. आनी देवान तुमकां उपोट बेसांवांनी बरो म्हूण आमची मागणी तुमचे पासत. बरो केल्लो वावर आम्हा सगल्यांचो बरवासो जागयता गोंयचे परजेचो. उबारून दर दिसाक कुरीस आमच्या जिविताचो यात्रेकार आमी चलत रावुया उबारून बावटो बरवाशाचो. प्रितीच्या बाबा भयणो, सगल्यो बऱ्यो वस्तू बऱ्या शेवटाक पावतात तेन्ना आमी खूब खुशाल जाता. आनी आज एक वरस तयारी करून ह्या चलपाचे यात्रेंत आमी एस मेळयलें म्हूण आमी देवाक दिनवासता आनी आमची खुशालकाय परगट्टा.
पूण ह्या मिसांत आमची यात्रा सोंपोना. मीस काबार जाल्या उपरांत आमी आमच्या बासीशी पावोपर्यंत आनी थंयतान आमी आमच्या घरा सुरक्षीतपणी पावोपर्यंत ही जावन आसा आमची चलपाचे यात्रेचे समितीची जबाबदारी. आनी हे जबाबदारींत तुमची आमा सोमेस्तांची हांगा आयलेल्या आमच्या गोंयच्या बाबा भयणांची सहकाराची आमकां चड गरज. आनी ह्या पासत शेवट खरेंच एकदम बरो जातलो जाल्यार जें कितें आतां तुमचे लागीं मागता ते दिशेन निमाणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत तुमी वागचें म्हूण आमची विनंती. हांगासर आमकां भायर सरूंक आमी एग्जीट म्हणटा पळय ती 3 एग्जिटां आसात. थंयसर एक गेट आसा, हांगासर एक गेट आसा आनी फाटल्यान थंय एक दारवंटो आसा. म्हणटच 3 एग्जीट. आमी ह्या जाग्याक म्हणटा जुजेबाजाच्या नोवेनाचो जागो. थंय बसून आसात त्या जाग्याक आमी म्हणटा जुजेबाजाच्या रेलिकेचो ओ मुर्तेचो जागो. हांगा म्हजे फाटल्यान पेंडोला फाटल्यान आसा ताका आमी म्हणटा फेरयेचें बाट. थंय भायल्यान दुर्गा भायर आसा ताका आमी म्हणटा सांब्राज. थंय ते वाटेन फाटल्यान निमाणो जागो आसा ताका आमी म्हणटा पादविगाराचें पासाल. आतां म्हजी विनंती अशी, हांगासर भितर आसात त्या लोकांक बसून रावचें निमाणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत. उठचें न्हय, मातशें उठनाकात. 10 मिनट्यो आमी पिराचीत केलां आनी 10 मिनट्यो पिराचिताच्या मनान हांगा बसचें. ह्या सगल्या लोकांक हांगा आसात तीं आनी त्या फाटल्या बाटान पासाल म्हणटात थंय आसात तीं थंय बसून रावचें. हे वाटेन लोक आसा तो ह्या एग्जिटांतल्यान भायर सरतलो. हें पयलें एग्जीट आसा पळय तें व्हडली गेट आसा पळय ती. तोर्री फाटल्यान कोपेलाशी आनी थंय सांब्राजांत आसात पळय ती ते वाटेंतल्यान भायर सरून आपल्या बासाशी वेतेली. फाटल्यान आसात तांकां भायर सरूंक थंय वाट आसा. आतां फाटलीं भायर सरलीं ती मार्गार चलतेली कित्याक ती नॉर्थाची नॉर्थ गोवा. हांगासर बसून आसात पळय ती ए गेटींतल्यान भायर सरली म्हणटकच मार्गार चलतेली तिवूय नॉर्थ गोवा. भायल्यान सांब्राजांत आसात तीं आनी थंय तर्री फाटल्यान आसात तीं सावथ गोवाची. आतां सावथ गोवाची तांणी ए वाटेन वेचें आपले बास घेवंक. नॉर्थ गोवाची मार्गा वेल्यान चलून हायवेचेर भितर सरून तांणी देवळा कडेन तांच्यो बासी आसात थिंगा पर्यंत ती चलतेली. हें घडटा म्हणसर 10 मिनट्यो लागतल्यो. तुमी भितर आसात तांणी हांगा भितरूच रावचें आनी मागीर त्याच फाटल्या एग्जिटांतल्यान तुमी भायर सरचें कित्याक तुमी सगळीं सावथ गोवा. तुमी त्याच एग्जिटांतल्यान भायर सरचें आनी तुमचे बाशेसी पावचें. हे दिशेन आमी तर सगळीं वागलीं जाल्यार खरेंच ही यात्रा एकदम येशवंत जावंक पावतली. अंदूच्या अंदूच्या वर्साक पयलेच फावटी 28,000 लोक हांगासर जमला आनी ह्या पासत आमकां ओदिकूच तुमच्या आदाराची सहकाराची गरज. म्हणटच हो सगलो लोक हांगा बसलो तशेंच पासालांत आसा तो लोक बसलो कसलीच अडचण जावची ना. म्हणटच आनी एक फावटी विनयता मागता सांगलां पळय तें मांडून घेवचें आनी ते दिशेन आमी वागचें. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी देवाचो उपोट आशिर्वाद आनी सर्गींची बेसांव आमचेर पडूं. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. बाबा भयणीनो, हांव आनीक चड लांब करूंक सोदिना. सुर्याची किरणांची खोराय चड तुमकां लागलेली म्हाका नाका. हांगासर आसलेल्यांक 10 मिनट आनीक बसचें पडटलें म्हूण हांव जाणो. हांव फकत सयक घेता. पयले सुवातेर आमचे बाबार्थाचे यात्रेचे खास समितीचो निमंत्रक फादर जॉर्ज रातू ताणें सगल्यांक दिन वाचल्यात. हांव ताका
आनी फादर कॅनेट हांगासरलो पादविकार आनी दक्षिण गोंयचो विगार एपिस्कोपाल तांकां दोगांयकूय आनी सगल्यांनी तांकां आदार सहकार दिलेल्यांक सगल्यांक हांव काळजांतान दिन वाचतां. दुसरे सुवातेर तुमकां सगल्यांक आनी तुमचे उदेशी आमचे गोंयचे पवित्र सभेच्या सगल्या भावार्थ्यांक देवाच्या आशिर्वादान कुरपेन भरलेलो पिराजीत काळ आनी उपरांत पास्कांची परब जेजूच्या जिवंतपणाची परब हांव उडयतां. पिराजीत काळ उपास करपाचो काळ आनी आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां उगडास करता फकत जेवणाचोच उपास ना, जायत्या दुसऱ्या भासांचो उपास आसा. म्हाका दुसऱ्यांक वायट उतरां म्हणची संवय आसा जाल्यार बऱ्या उतरांचो उपास आमच्यान करूं येता. बरीं उतरां उलोवन वायट उतरांचो उपास करूं येता. हांव म्हज्या उलोवपान सोंपेपणीन दुसऱ्यांची टिका करतले जाल्यार आमच्यान दुसऱ्यांचें बरें उलोवन उपासाचें मन सांबाळूं येता. आमी सोंपेपणी रागार जाता जाल्यार सोंसणिकायेचीं मनशां जावन पेशन्स आमच्यान उपास करूं येता. आमकां आपलेपणाचें मन आसा जाल्यार दुसऱ्यांचें चिंतून दुसऱ्यांक आदार दिवन आमच्यान उपास करूं येता. आमी राग घेवन भोंवता जाल्यार दुसऱ्या सवें दोयाळ जावन आमच्यान उपास करूं येता. हांव तुमकां खेरीत भाशेन उलो मारतां. ह्या पिराजीत काळान गोरजेवंतां सवें एकसुऱ्यां सवें जाणट्यां सवें पिडेस्तां सवें समाजाचे देगेक आसलेल्या सवें उदार जावन बोरवाशाची यात्रेकार आमी जावया. चडशा आमच्या फिरगोजांनी आमी बऱ्या समारितानांची निधी सुरू केल्या. ती निधीची वापूड करून उदारपणान गोरजेवंतांक न्हयच ह्या कोरेजमाच्या काळान पूण ह्या आख्या उत्सवीक वर्सान आमी आदार दिवंक वावुरया. आनी आजुनूय कसली एक आमची फिरगोज बऱ्या समारितानाची निधी करिनासतना उरल्या जाल्यार ह्या कोरेजमाच्या काळान पास्कांचे परबे आदीं बेगीनच ही बऱ्या समारितानाची निधी आमचे फिरगोजेन आमी स्टापुया. सगल्यांक तुमकां आनी एक पावटी हांगा आसलेल्या आमच्या पाद्री भावांक माद्री भयणींक आनी सगल्यांक तुमकां आमच्या लौकीक भावार्थ्यांक आनी अदीक करून आमच्या तरणाट्यांक देवाच्या आशिर्वादान कुरपेन भरलेलो पिराजीत काळ आनी उपरांत पास्कांची परब हांव देवन आमच्या आदारी बिस्पा सांगता तुमकां निमाणो आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तोकल्यो बागोवया. काकळुत्सार बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरणान तुमकां माये मोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा चाकरी करून सुबामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावूं. आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां सासणांच्या मरणांतलीं सोडयलीं. आतां तो उमोर जिवीत तुमकां फावो करूं. जेजू आमच्या मोगान सारको खालतो जालो. ताच्या खालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणान तुमकां वांटो मेळूं. आनी सोर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार